गायन घेऊया. A31, पेज नंबर 16, A31. Sorvespora egleas deva, sasna no mantuka. Sorvespora egleas deva, sasna no mantuka. Tumbo vorto, tumbo dvedar, tuji moima, soglian fakta. Tumbo vorto, tumbo dvedar, tuji moima, soglian fakta. Sorvespora egleas deva, sasna no mantuka. Sorvespora egleas deva, sasna no mantuka. Molo pritum ako songsar, sogli rosna tujic deva. Molo pritum ako songsar, sogli rosna tujic deva. Sorvespora egleas deva, sasna no mantuka. Sorvespora egleas deva, sasna no mantuka. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे असू आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसू. प्रितीच्यानो, आज मंगळार देखून इतले संख्येन तुमी हांगा आयल्यांत. बायग्योन आंतोनीक मान दिवंक आनी तुमची मागणी ताचे मुखार घालूंक तो मागीर ती आपले विनवणेन देवा मुखार उबारतलो. असल्या मनान आमी ह्या मिसांत वांटो घेता तेन्ना आमी तयार जावया. बरी भशेन ह्या मिसांत वांटो घेवंक आमची पातकां ओळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं माफी मागून सगलीं बरोबर म्हणुया. सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा बळिनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. हे बसत बायग्योन सदांच सांकवार मेरेन सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बळिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकुटकोर, सोम्या काकुटकोर, सोम्या काकुटकोर. Krista kakutkor, Krista kakutkor, Krista kakutkor. Somya kakutkor, Somya kakutkor, Somya kakutkor. आमचे मदें प्रधान सेवक आहा म्हज्या उजव्याक आनी म्हज्या दाव्याक फादर एलेक्झांडर फेर्नांदीस. फादर एलेक्झांडर कुंचेलचो विगार आसतलो ही फाटलीं थोडीं वर्सां आनी हांगा तो येतालो. थंय विगार आसतना हांगा मीस करूंक येतालो, कुमसार आयकूंक येतालो. आतां तो सद्याक मेर्सेस Our Lady of Mercies, Mercies Firgojin,
तुवें आहा पूण तो हांगा आयला आनी थोड्याच दिसांनी तो UK वेता तुवें आसतलो तो सेवा दिवंक ताका आमच्या आर्चबिशप पात्रियार्कान परवानगी दिल्या तुवें काम करूंक सो तो आज हांगा येयला बेगून तातूंत एक दिन वासूंक आनी आमचे बरोबर ह्या मिसांत वांटो घेवंक आमी ताका दिन वाचता ताचे सेवे पासत जाय तो बरो वावर ताणें गोंयांत केला आनी सादोडशें बरी व्हडली इगोर्ज बांदल्या बरी ग्रीक स्टायल ती इगोर्ज बांदल्या ताणें थिंगा इगोर्ज तांची धाकटुली आसलेली ताणें फुडाकार घेवन बरी बांदल्या थंय आनीक खंयचेली सारकें जाय तें ऑर्डरीक घातलां ताणें सो आमी ताका येवकारूय दिता आनी मागीर ताका आदेवसूय म्हणटा तो सोमारा दिसान हांगासरलो वेता पूण निमाणें ताची भेट आमचे इगोर्जेक बेगोन तातूंत दिन वासून आमचे उजव्याक आहा फादर प्रधान सेवक रोशेल तो आमच्या ह्या गांवचो सद्याक तो ताची सेवा दिता म्हणजे तो गवळी मंदिरांत आहा तांगा पास्टरल ट्रेनींग इंटर्नशीप करतात ते आनी तुयंतान मागीर तांकां वेगवेगळी फिरगोजेन धाडटात ताका गालजिबाग धाडला आगोंदा धाडला ताका सेवेक सो तुय आसता तो डे विथ अ फॅमिली करूंक आयला ताका आमी येवकार दिता तो आमचोच फुडल्या एप्रिलांत पाद्री जातलो तो सो ताचे पासत मागुया फादर एलेक्झांडरा पासतूय मागुया प्रार्थुया देवाक आर्गां दिवन एमिसाचें इंतेसांव भेटयता परपेच्युआ डायस तिचे पासत खेरीत भाशेन मागुया बायगोंत आंतोनीचे मजूतीन देवान तिका आशिर्वचनान भरची म्हूण बसुया वेगवेगळे प्रोश आनी विणवण्यो हांव तुमचे मुखार घालतां तांचो उगडास करता सगल्यांक जांकां काळजाचे प्रॉब्लेम आहात तांचे पासत मागुया कोणाक स्ट्रोक जाल्या वार जाल्या तांचे पासत कोणाक कातीची दुयेंसां जाल्यात तांचे पासत कोणाक कॅन्सर्स आनी ट्युमर जाल्यात तांचे पासत कोणाक आल्सर्स एसिडिटी इंडिजेशन लिवर सिरोसीस फॅटी लिवर्स आनी कोण डायलिसीस करतात तांचे पासत कोणाक ब्रोंकायटीस न्युमोनिया आनीक लंग प्रॉब्लेम्स जाल्यात कोणाक टायरॉयड ENT प्रॉब्लेम्स वेगळे तरेची नाकाची कानाची आनीक ताळ्याची प्रॉब्लेम आहात तांचे पासत मागुया कोणाक तकली फोडटा आनी मायग्रेन जाता तांचो उगडास करुया आल्झायमर्स आनी पार्किन्सन जांकां फाटीचो प्रॉब्लेम आहा दिम्यांचो अदी करून अस्तोऱ्यांक जांकां ऑस्टिओपोरोसीस तांची हाडां ओस्कोत जातात तांचे पासत मागुया तांचो हाटीचो कोणो सारको ना तांचे पासत जांकां डायबिटीस जाल्या अदी करून भुरगीं तांचे पासत मागुया जांकां भुरगीं नात तीं जोडीं जाय तीं हांगा येतात आनी बेगोन तातूंत तांकां भुरग्याचें देणें फाव करतात तांचे पासत मागुया कोण एक्सिडेंट जावन जखमी जावन घरांनी आसात तांचो उगडास करुया कोण डिप्रेशनान गेला आनी निराशीपणान गेला तांचो उगडास करुया सगल्या वैजां पासत नर्सी पासत जीं आख्या आमच्या गोंयांत हॉस्पिटलांनी आनी वेगवेगळ्या सुवातांनी काम करतात तांचे पासत मागुया जांची वस्तू शेणल्यात आनी हांगा येतात बेगोन तातूंत तांकां ते मेळोवन दिता तांचे पासत मागुया जांकां भाटां बेसाचे प्रश्न आहात कोर्ट केसीस आहात आनी कोणाक वाट दिनात कोणाक वाट बंद केल्या तसले सगळे प्रश्न घेवन हांगा येता लोक तांचे पासत मागीर अदीक करून गोरच्या मदें जी इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग्स वर्सांच्या वर्साक त्यो केसी कबार जायनात त्यो बेगीनूच कबार कर म्हूण मागुया जायतीं जाण हांगा तरणाटीं येतात नोकरी सोदूंक बेगोन तातूंत तांकां फाव करतात तांचे पासत मागुया जीं आपल्या जिविताचो सांगाती आनी सांगातीण सोदतात त्या तरणाट्यांचो उगडास करुया जांच्यो पासपोर्ट्यो जायनात हांगा येवन मागले म्हणटच तांचे पासपोर्ट तांच्या रोखडीच हातांत पडटा ह्या सगळ्या जाणां पासत मागुया जाणीं पासपोर्ट करूंक आपलें एप्लिकेशन दिलां आनी दिवपाचें आहात जांकां मेडिकल टेस्टान फेल केल्यात जावं खूंय वचपाचें आहात तांचो मेडिकल टेस्ट फेल जाला तांचे पासत मागुया तांकां पास कर म्हूण
भुरग्यां पासत आनी आवय बापूय पासत. आवय बापूय भुरग्यां पासत मागतात आनी भुरगीं आवय बापूय पासत मागतात. जीं तरणाटीं कसलेय तरी आपले परिक्षेक तयार जातात तांचो उगडास करुया. जीं भुरगीं आदींच जाल्यांत 5 म्हयन्यांनी 6 म्हयन्यांनी जाल्यांत आनी तुमचे कडेन मागता एका भुरग्या पासत 3 म्हयन्याचे ताचो मेंदू उक्त्यो करून ताका एक इन्स्ट्रुमेंट घातला मेंदवांत, कित्याक जायना ताच्या मेंदवाक डिफेक्ट आहा आनी तो इन्स्ट्रुमेंट सोदूंक जाय तो तेंप लागलो ताका आनी फायनली तें ऑपरेशन केलें. मागोत आसलोलो त्या भुरग्याक आमी अजून मागुया तें बसयला तो बरे भाशेन चलूंक आनी ताचो मेंदू सारको आसूंक. त्या भायर तें 12 वर्साचें भुरगें ताका किरीत खातीचें दुयेंस जालां. UK गोंया हाडलां आतां, कांयच मेळना दोतोरांक आनी 12 वर्सांच्या भुरग्याक जेजून मरणांतलें जिवंत केल्लें ताची शामाय मागता रडून. आपल्या 12 वर्सांच्या भुरग्याक कांयच मेवना, डायग्नोसिसूच मेवना. ती मागीर कॅन्सर म्हूण ट्रीट करतात. कॅन्सर न्हू तें, पूण आनी कितें करतली, किंवां रडटा बाबडी, शामाय रडटा. तिची दुकां पळय तातूंत आयकूं आनी पुसू म्हूण मागुया भुरग्या पासत. आनी एकलो भुरगो आपल्या जिवितांत वादोड मोडां आयल्यांत म्हूण मागूंक लायता. तोरणाटो जायतीं वादोड मोडां ताचे पासतूय मागुया. जीं भुरगीं मोनी आनी बेरी हांगासर आवय बापूय घेवन येतात तांकां, तसल्यांक जीब दी म्हूण आनी कान उक्ते कर म्हूण मागुया. जांचीं लग्नां मोडल्यांत तांचे पासत मागुया. आनी ज्यो फामिल्यो जोखमी जाल्यात म्हणजे डिसफंक्शनल जाल्यात तांचो उगडास करुया. आनी तुमी आज हांगा आहात, तुमच्यो गरजो तुमचे आवंडे घालात. उबी रावया. सौर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, तुवें तुजे पोरजेक सियोलेचो बायगेवंत आंतून फावो केलोय. तो कोऱ्या बाबार्थाचो हुशार प्रसंगदार जालो आनी गोरजेक आकातांक तिरास्कारी जालो. ताच्या आदारान क्रिस्ती जिविताची शिकोवण पाळून सगळ्या आमच्या आडकोळींनी तूं आमच्या आदाराक येताय म्हूण आमकां भोगुशें कोर. आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशी तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेचे एकपणान जी येता आनी राजभर चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. मिकायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. तुजे पोरजेक बोडी घेवन सोरवाक व्हर. ही पोरजा तुज्या दायजाचो हीन. ती एकसुरी रावता एका रानांत आनी सोर भोंवती आसात मैदानां. पुर्वीच्या दिसांनी ती कोत्ताली तशें आतां तिका बाशानांत आनी गिलादांत चोरवाक वचून दी. इजिप्तांतलो बायस चल्लोय तेन्ना तुवें केलें तशें आतां आमकां विजमिता पळोवंक निर्मी. तुजे असलो देव आनी खंय आसत. तूं गुन्यांव काडून उडयताय, अपराध रोखडेच बक्षिताय. पोटांत राग दवरिनाय, पूण दया कोरपान संतोसताय. आनीक एकदां आमची दया कोर. आमचे गुन्यांव पांयां तोळा मोस्तून ताची पूड कोर. सगळीं आमची पातकां दर्याचे खोडीक उडय. आमच्या पुर्वजांक मागा सोपूत दिल्लोय ताचे परमणे जॅकोबाक तुजें विस्वाशीपण कळीत कोर आनी आब्रावांक तुजी काकलूत दाखय. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. ह्या तुज्या देसाचेर सर्वेस्परा तुजी कोणवाळाय नदर पडली. गुलाम जाल्ल्या जॅकोबाच्या भुरग्यांक
तुवें सोडून पोत्तून हाडली तुजे पोजेचो गुन्यांव तुवें बोगशिलोय तुजी सगळीं पातकां लिपोवन नास केली तुजो राग तुवें पयस केलोय रागान जोडटालोय तो थोंड जालोय जाबाब तुजी काकलूत आमकां दाखोय सर्वेस्परा देवा आमच्या तारोका नव्यान आमकां सोडून एकठांय कर आमचें कितें वायट दिसलें तें उपकार करून विसर आमचे रागा बोरीस आसतलोय सदां काळ पिणकेचे पिणकेन तपासून रावतलोय जाबाब तुजी काकलूत आमकां दाखोय सर्वेस्परा नव्यान आमकां जिवंत कोचो नाय दोनया तुजे पोजेक आनीक तुजे सवें संतोश दिवचो नाय तुजी काकलूत आमकां दाखोय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर जाबाब तुजी काकलूत आमकां दाखोय सर्वेस्परा शिव वर्तमाक आमची काळजां मनां तयार करूंक सगळीं उबीं रावया सोमी म्हणटा कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग कोत्तलो आनी आमी ताचे थंय येतले सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवें आसूं माथेवा पोरमोणे शुभ वर्तमान मुयमा तुका सौम्या जेजू लोकां कडेन उलयता आसतनाच ताची आवय आनी भाव भयण पावून सोडली आनी भायर उबी रावन ताचे कडेन उलोवंक सोदताली पूण आपणाक ती खबर दितोल्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हळें म्हजी आवय कोण म्हजी भाव भयण कोण आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन म्हळें ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण कोणूय स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खोशी करता जाल्यार तो म्हजो भाव ती म्हाजी भयण आनी म्हजी आवय सोम्याचें शुभ वर्तमान वाकाडणी तुका क्रिस्ता मोगाड भावमडीनो ओ शुभ वर्तमानांचो धाकटुलो वाक्को चारीच वळ्यो त्यो पूण एकदम पोदवेदार वाक्को सबार पावटी आमी तो आयकला आनी आमकां तो सदांचो जाला आनी थोडी जांकां प्रोतेस्तानांचो वास मागता ती म्हणटात जेजून आपल्या आवयक मान दिलो ना ती कोण अशें म्हटलें पूण कोण पळय हो वाक्को सारको समजता तो तातूंत देवशास्त्र आहा तेवूय समजता द वन हू सुपरफिशियली reads this passage, they take it for granted. Okay, we know that Jesus is not even caring for his mother. The truth is not that. The truth is deeper than that. That he gives us theology of why she is his mother and how she is related to him through the word. हे सांगता तो आमकां आनी हाचे उद्देशी आनिकूय कितें सांगूंक सोदता पयले सुवातेर ही रिवील्स टू अस द मिस्ट्री ऑफ इन्कारनेशन देवाचो पूत मनीस जालो आनी मनीस जावंक मारयेची गरज पडली हें सोत उक्तें कोत्ता देव मनीसपणाचो गूट देव मनीस कसो आयलो
मनशाचे रूपूच न्हय, मनशाचे मांस घेतलें. नॉट ओनली एपियर्ड बट ही हॅड फ्लॅश, इन्कार्नेशन म्हणजे मांस. म्हणजे आमच्यो अस्कोतायो आपणाचेर घेतल्यो, आमचे बरी अस्कोत जालो. हे सांगचे सांगून दुसरें एक सोत सांगूंक सोदता की ती आवय ओडली जाल्यार ती म्हज्या बापाचें उतर आयकलां तिणें तें मानून घेतलां आनी तिणें तें वेव्हारांत घालून ताची खुशी केल्या. हाका लागून ती ओडली. बेश्टी न्हय, तिणें म्हाका रोगतान जोडून दिला आनी म्हाका आपलें दूद दिलां ताका लागून न्हय, हाका लागून. आनी बायगोंत आगोस्तीन हांव तुमकां जायते फावटी सांगता, बायगोंत आगोस्तीन म्हणटा मारेन बाळका जेजूक कुसव्यान संभोवचे आदीं तिणें ताका आपल्या काळजांत संभयलो आनी काळजांतलो जेजू कुसव्यान देंवलो. हें फकत तिकाच करूंक देवान शक्ती दिली, कित्याक ती एकलीच देवाचें उतर आयकोवपाची, तें मांडून घेवपाची आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाची. आनी हाका लागून ती सुभागी हें शास्त्र देव आमच्या मुखार घालता, ओ जेजू आमच्या मुखार घालता. Mary not only listened, she adhered to his word, accepted his word, and then put his word into practice by doing his father's will. That is very important. And that's why she is great. आमची प्रोटेस्टंट भाव भयणी तिका कुशीन काडटात आनी तांकां ती नाकाच आनी म्हणटात ती नासली जाल्यार देव सोडोवचो नासलो. ती नासली जाल्यार एका फॅलेसी म्हणटात, दे पोसे आदेसे नॉन वाले तिलास्यो. if it had not happened, that is invalid argument. At the moment it happened, God chose that way. देवान हे भाशेन येवजिले. आपण मनशाक मास रोगतान धाडटलो आनी एक वस्तुरे कडेन तो जल्मतलो, ही उतरां आदींच फुडें सांगून दवरलेली ताणें. ताची येवजण ती बरमेन तो आमचो सोडवणार जाला. बिश्तो वयर तावन ताका उडोवंक जातालो, तसो उडोवंक ना. मनशाक मान दिलो. God respects the psychology of humanity and he builds his salvation through the families. Beshte korina to. And that's why family is very important. The Blessed Virgin Mary is an important part of our family. आता आमी ती चौगडास करता आनी बायगोन आतोनी चौगडास करता. दोनांचे मदें हो संबंद म्हणल्यार आंकवार मरी देवाचें उतर आयकताली, ते मानून घेताली आनी ताची खुशी करता. बायगोन तातूंत तेंच करतालो. आनी देखून भुरगो आसतना ताचे घरचे इगोर्जेन लिशबोआ एक सायडीचो आल्तार, जे भाशेन हो आल्तार गिया सायबीणीक भेटयल्लो, तो आल्तार माय दे देवस देवाची माता एका भेटयल्लो. आनी तो भुरगोच आसतना त्या आल्तारा मुखार धीमी घालून मारे कडेन मागतालो, तूं देवाच्या उतराची एके भाशेन तुवें देवाचें उतर मानून घेतलें तुज्या कुसव्यान आनी तें संवसारांत धाडलें, तेच भाशेन म्हाकाय ह्या देवाच्या उतरान घट कर. ही उतरां ताची आंकवार मरेच्या आल्तारा मुखार दिमी घालून आनी ताका आंकवार मरेचो सदांच मोग आसलो. आनी हांगा हांव सदांच सांगता, इट इज नॉट कोइन्सिडन्स बट इट इज प्रोविडेन्शियल that this church was dedicated to Mother of God. And here we have the Church of Saint Anthony, Mother of God. Now it is in Gaonsabado, but it's a part of our parish. So in that parish of Mother of God, Saint Anthony appeared. Biste nu te? Biste coincidence nu to? Zale te. देवान ते मोड धाडले आनी मुद्दम ताका हांगाडलो, कित्याक ही फिरगोज देवाचे माथेक भेटयल्ली फिरगोज. ही देवाचे माथेच्या मुखार तो मागणी कोत्तालो, ताका लागून देवान ताका हांगाडलो आनी दाखयलें हो संबंद देवाचे माथे मदें आनी ताचे मदें. जे देवाचे मातयेन केलें म्हणजे देवाचें उतर आयकलें, तें मानून घेतलें आनी ताचे प्रमाणे ती जियेली बापाची खुशी करूंक, तेंच बायगेवन तातूंत आपल्या जिवितांत मागलें.
देवाचें उतर आयकूंक ताचेर नियाळ करूंक आनी ताचे कुशी प्रमाणे जिवंक. आनी देखून ताच्या हातांत पुस्तक आहा तें मागणेचें पुस्तक न्हय, तें पुस्तक ताच्या हातांत जाचेर जेजू बसला तें दाखयता. बरयल्लें उतर आनी जेजू बसला तें जिवें उतर. द वर्ड दॅट इज इन्कारनेटेड एंड द वर्ड दॅट इज रिटन, ही दोनी तो घेवन आहा. सी द डीप मिनींग ऑफ द स्टॅच्यू ऑल्सो. आनी ते घेवन तो आमकांय शिकयता देवाचें उतर आयकूंक, ते मानून घेवंक आनी ताच्या प्रमाणे बापाची खुशी करूंक. हें ताणेंय केलें. जेन्ना तो जायतीं चमत्कारां करतालो, मिलाग्री करतालो, ताका जायते ताचे बाराबरचे मोठभाशे आसले तांकां नाटकाय जाली. आनी तांणी तांच्या वडिलाक वचून सांगलें तो करता तें बरें, ताका बंदी कर. आनी वडिलान ताचें आयकून ताका बंद केलो. तूं भायर सरचो ना ह्या मोठांतलो, भितर रावतलोय, कांयच करचो नाय. तो देवाची कुशी म्हूण भितर रावलो, कांयच करूंक ना, भितरूच रावलो. पूण एक दीस तो मागीर पासार जाता आसतना, पासयेक वेता आसतना ताणें पयलें एक भुरगें वयर तावन पडटा आनी ताका ताच्या वडिलान सांगलें तुज्यांनी मिलाग्री करूंक जायनात, ही देवाची खुशी हांव तुका सांगता. आनी मोठान तशेंच वडील सांगता ती देवाची खुशी, ती सारकी आसूं वो सारकी नासूं. हे तें धर्मीक जिवीत असलें. आमच्या मोठान ज्यो सिस्टरी आहात, आमच्या मोठांनी जे पाद्री आहात, ते तांचो सुपिरियर कितें सांगता तें सारकें वो ना सारकें जावं तेमी करूंकूच जाय. ते भाशेन बायको तांतून कोत्ता ही देवाची खुशी म्हाका म्हज्या सर वडिलान सांगल्या, तो बंद करता. पूण एक दीस पासयेक वेता आसतना तो पळयता एक भुरगें पडटा वयर तावन आनी मोत्तेलें. आनी पडटा आसतना तो हात लायता आनी ताका थिंगा सस्पेंड करता, तें थिंगा लांबून उरता. येता घरा मोठांत येता आनी आपल्या वडिला कडेन विचारता, पळय हांव पासय मारतालो आनी हांवें पयलें तें भुरगें पडटा ताका तशेंच लांबून दवरलां. हांव तुजी परवानगी घेवंक आयलां, हांवें ही मिलाग करची काय ना. आनी ताचो वडील नेर्वस जालो, वयर सकयल जालो. हो इतलो मोठभाशी खालती आनी कोण जाल्यार ती मिलाग करून काडपाचो, पूण ना, तो करिना. म्हज्या वडिलान देवाची खुशी म्हटल्यार हांव ती करतलो. आनी ते कडेन आनी ताका वडिलाक आपणाचीच लॉस जाली आनी ताचेर ती बंदी घातलेली मिलाग्री करून ती काडली ताणें. हिवूय देवाची खुशी जाली. हे भाशेन बायग्यो तांतून तो आनी आंकवार मरी आमच्यान बराबर घालूं येता. आनी जितले फावट आमी हांगा येता तो आमकां आंकवार मरी भाशेनूय जावंक आपयता आनी आपलेय भाशेन जावंक आपयता. तो देवाचें उतर घेवनूच भोंवता आनी ताच्या हातान बाळक जेजू आहा म्हणजे द सन ऑफ गॉड हू हॅज इन्कारनेटेड इन फ्लॅश, ही कॅरीज दॅट एंड ही कॅरीज द वर्ड, द रिटन वर्ड. तो सांगीत तें तुमी करात, हे आंकवार मरीन म्हळें तें तो सांगीत तें करात, तें बरयल्लें आहा थंय. हे दोनूय वी सी द मिस्ट्री ऑफ इन्कारनेशन एंड द मिस्ट्री ऑफ द वर्ड. हे दोनूय आमकां दिश्टी पडटा. ते पासत म्हजे मोगाळ भावंबडीनो, आमी हांगा येता बायको तातून देवाच्या उतराचो परगटणार, तो पाडपी आनी बापाची खुशी करपी. आमी तरी हांगा येता हें देवाचें उतर आमकां भितर वचूंक दिता. आनी ते पासत न्हू हांव बारीकसाणेन ह्या देवाच्या उतराची खबर सांगता. बेश्टे येवन सांगिना, जाय ती सोदपूस करता, सगळीं कनेक्शनां पळयता आनी तोच म्हाका प्रेरणा दिता हे भाशेन सांगूंक, कित्याक तुमी देवाच्या उतराचेर पातयेतली परजा जावंक आंकवार मरी भाशेन आनी बायगो तांतोनी भाशेन. हेंच तें जेजू आमकां आपयता. आमचें संबंद रोगताचें न्हय. आमी रोगताचे संबंद जर आमची आवय, आमचो भाव भयण आमी लागीं येता, पूण हे रोगताचे संबंद उतरता. इट गोज बियोंड द ब्लड रिलेशन, बट that also is a blood relation. The second relationship that we have with Jesus is also blood. Which blood? His own blood. ताचें रोगोत जे आलतारार येता, त्या रोगताची सोयरीगोत आमची आनी ती अदीक व्हडती. कित्याक तोच म्हणटा आवय बापाय अदीक मोग करता आनी म्हजो मोग करिना तो म्हाका लायक न्हय. हां,
म्हजो मोग कित्याक म्हज्या रोगता उदेशी हांवें तुमकां रोगतान नाडयल्यान तुमकां म्हजे सांदे केल्यात जाल्यार तुमी म्हाका ओदीक तुमी पांकलेली आसूंक जाय. हेवूय आयज आमकां उगडास करता. तर मोगाळ बामणेनो हांगा येतलो तो जेजू, ताची कूड आनी रगत आमची जातली आनी हे रोगताचे बांदपास ताचे मदें आनी आमचे मदें आहात ते जिवया आमी. ताची आवयो जातली, ताची भावां जातली, ताची भयणां जातली. हेंच देणे आयच्या मिसांत आमकां सोमेस्तांक मागून घेवया. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमची इंतेसांवां हे वेळार देवा म्हऱ्यांत उबारुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपले हिंडाची सेवा चाकरी करतना देवाच्या मोगाचे साकोर ते जावं तांकां बापाचें बोल मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आम्हा सोमेस्तांनी जिविताची वाट चलतना वायट तें पयसावंक आनी बऱ्या तत्वांनी आमचें जिवीत नेटोवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आयच्या दिसा ह्या मिसा बलिदानान भोक्तीन वांटो घेतल्या आम्हा सोमेस्तांक तशेंच आयचे इंतेसांव भेटयतल्या पेपेच्युआ डायस हिका भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन सुभाम आशिर्वाद फावो जावंक म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. बापा मोगडा तुजे मुखार मांडलोली आमची इंतेसांवां स्विकार कर. आमी सगळीं तुजीं भुरगीं एकामेकाची भाव भयणां आनीक जेजूचे कुडीचे सांदे आमी. हाका लागून आमची मागणी स्विकार कर आनी तुजी धराड कृपा आमकां दिवन तुजें उतर पाळटली, तें आयकतलीं आनी तुजी खुशी करतलीं आमकां तुजीं भुरगीं कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार आम गायन घेवया C3 पेज नंबर 29. C3. आमची सगळी गुपी चिंतना, आमची सगळी गोळटी दुका, आमचे आवडे आमची काळजां हें तुकाच भेटयता दोनया. आमचे आवडे आमची काळजां हें तुकाच भेटयता दोनया. तुजे बेटे बोरी
आमी उंड्याचे कुडके तशेंच जावूं सोर्याचे तेंबे हेच कोतकोतीत आमचे आवडे तुझे बेटे बोरी सोगले जावूं आमी उंड्याचे कुडके तशेंच जावूं सोर्याचे तेंबे हेच कोतकोतीत आमचे आवडे हेच कोतकोतीत आमचे आवडे हेच कोतकोतीत आमचे आवडे भयणीनो आनी बाबानो हे आमचें बलिदान सौर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें समोळ मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक सर्वेस्परा बाग्योंत आंतोनीच्या उगडासाक तुजे वेदीर आमी दवरल्यान ती आमची दानां स्विकार कर आनी ह्या पवित्र गुटां वरवीं तुवें ताका मोहिमेवंत केलोय तशें आमकां तुजी काकलूत दाखय क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं तुमची काळजां उबारात आमी ती सर्वेस्पराक ताय उबारतां सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया वय वशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सौर पदवीदार आनी शासनाच्या देवा सौर काल्यान सोत आमी तुका दिन वासूंक फावो आंतोन तुज्या बोगताच्या दिसाक तुजे पवित्र सभेक तूं संतोश दिताय अशें ताच्या बागिवोन जिविताचे देखीन तूं तिका धिरान बोत्ताय ताचे शिकोवणेन तूं तिका गिन्यानान उजवाडयताय आनी ताच्या मागण्या उदेशी तूं तिका सांबाळटाय देखून सोर दुतां बोगता संगती आमी तुजी स्तुती निरंतरी गायता Povit, 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 Don barazo sorves podeu, Sorganizam sam, Bolia tuja voivovam, Osana un sorgi, Sorves porace navi, Etato subagi, Hosanna ut sorgi. सर्वेस्परा करोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या बारांक दिवन मोळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी शेवात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरपुंची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका दिन वासून ती बारांक दिली मोडून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोर हाराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत
आनी सोमेस्तां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बावळताचो गूढ संसाराच्या सोडवणारा तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. आमची काकूत देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. जेजूचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखेपरी तुमचे रविस्ता आल्लोले तुजे पवी सुबेचो उगडास कर. ऑस्ट्रेलिया आमच्या बागेन बापा, फिलिप निर आमच्या गोली बापा, सिमा आमच्या आदारी गोळ्यान सगळ्या संस्कारांनी घेतले बरोबर तिका प्रिती मुखान सुपूर कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवाश्यान उतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबीनांचो उगडास कर. आनी तुजे काकुतीन वंतलेल्यांक समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागेवन दांकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेवन जे तिचो पोती बागेवन धर्म दोतांकां सर काळी तुका मारल्यात ते सगळ्या सांतां भोगतां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगताक तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताची वरवीं आनी ताची सांगता आनी ताची थाय पवित्र आत्मेचे एकपणान देवा सूर पदवीदार बापा सुरमान आनी मोहिमान तुका सासनांच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आत जोडून धीर घेवन आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां थाल्लीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोर वंशान ओतरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. स्वाम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावळताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकुडूत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकुडूत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ओ पळयात देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा. तो मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church through the reception of other sacrament. If there's anyone present here who is a non-Catholic, a person of different faith, a person who does not believe in God, please do not join the queue with your open palms to receive the sacred body of Christ. Our ushers, I request you to please supervise the receiving of Holy Communion. जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना आमी गायन घेवया. D26 पेज नंबर 61. D26. म्हाका फावोनूय सौम्या घेवून मोचे ताय तुका उलोय बगोरे कुतो म्हाका फावोशे कोन सोर्गी तुजे शिवासो Turai tuka sorko torko ailai tu devu kirkor patya pasu sorgi tuje shivaso Turai tuka sorko Torkoi ailai tu devun kirkor patya pasun. Swadi Jesu mogala Sorgiच्या कमळा खंय सोन वचूं हांव तुका म्हाका सांडू नाका सोर्गी तुजे शिवासो तूं राय तुका सोरको torkoi ailai tu devun kirkol patya pasun torki tuje shivaso turai tuka sorko torkoi ailai tu devun kirkol patya pasun. Maka favonoi somia gevun moche tai tuka uloy bogore kuto maka favosheko sorgi tuje shivaso turai tuka sorko tu poi ailai
किरकोळ पातक्यापासून सोर्गी तुझे शिणवासोन तूं राय तुका सोरको तोर खंय आयलाय तूं देवून किरकोळ पातक्यापासून स्वाधीन जेजू मोगाळा सोर्गीच्या कमळा खंय सोड वचूं हांव तुका म्हाका सांडू नाका म्हाका सांडू नाका. उबी रावया प्रार्थुया. सौर पदवेदार देवा, बायगोंत आंतोनीच्या दिसाक ह्या दिनवासतेच्या बलिदानांत वांटो घेतल्यांक आम्हा समेस्तांक सर्गींच्या जेवणाचें दैवीक बोड दिवं आनी ते आमकां तीर करूं म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी उपकार करून बसात. तुमकां कुमसार जावंक जाय जाल्यार फादर हायसिंथ मिसा उपरांत कुमसुंदरींत आसतलो. कॉरिडोरांत थंय जावचें. सिस्टर सेंड्रा कावन्सिलींग कोत्ता. तुमी कावन्सिलींग जाय जाल्यार तिका मेळचें. तिचो कॉन्टेक्ट नंबर नोटीस बोर्डार घाल्लो आहा. तिका फोन गोंडायूंक तुमी तिचे कडेन अपॉयंटमेंट घेवचो. बायगेवंत आंतोनीची इमाजी सरपेंत हातान दवरून आमच्या सोविनीर स्टोरांत आहात. त्यो तुमकां जाय जाल्यार तुमी घेवची. तेच बराबर चर्च ऑफ गोवा एंड होली पिक्चर्स फ्रॉम गोवा ही 2 केरीत पुस्तकां आहात. ताचे भायर आनिकूय आहात. ती तुमकां जाय जाल्यार ती तुमच्यान घेवूं येता. मंगळारा दीस उदारपणा पासत आमी तुमकां दिन वाचता. कुमुयन्यावंक घेता आसतना जी भायर काडची आं केल्यार पुरो ना. कितलेच फावटी हांव सांगता. तुमची मागीर लुती आमकां लागता ती मागीर ती दुसऱ्याक अनहायजेनीक. उदीक बरें हाताचेर घेतल्यार कांय ना. हाताचेर घेवन जिबूय तुजो सांदो हातूय तुजो सांदो. पूण हाताचेर घेवंक ताका पद्दत आहा. आं केल्यार जायना. ती आं करून रावता. जीब भायर आनी सांगता मागीर हांव जीब भायर घालूंक. जीब भायर घालची. कित्याक ही हांव डिस्करेजींग. आय prefer if you take on the hand, but I am leaving the option to you. But if you know how to receive communion, if you just open your mouth, that's not a methodology to receive communion. It has a certain way. You have to stick your tongue out. And English in to stick your tongue out म्हळ्यार stick म्हळ्यार तांकां दिसा भितरी दवरूंक. मागीर remove your tongue म्हणूंक जायना. Stick your tongue out. That's the English expression. तांकां गमना ते मागीर. हांव मागीर इंग्लिशीन सांगता. सो जीब भायर काड मागीर कोंकणी भाशेन सांगता. I don't encourage people. Because of COVID, we stopped it. आनी तें तशें आहा. आनी धाकटुल्या भुरग्यांक लागून जिबेचेर घेवंक शिकयतात. तांकां हातार घेवन दी. आनी 2 पद्दती आहात हातार घेवंक. तुका तरी दाव्या हातान नाका जाल्यार दावो हात दवर. उजव्या हातान चिमटी दवर अशी. हे चिमटेन दितात. अहें घेवं नाकात. तशें हांव दिना. ती बुरमुटी घेवपाची स्टायल. ताका रेस्पेद आहा. हां आनी तो हात असो दवरचो न्हय. ती पडटली मागीर. हात उबो दवरचो तो. हांगा तरी तूं नाका हे भाशेन दवरची. नाजाल्यार हे हातार घेवन घेव. दोनूय हात नितळ. कोणें हात बुरशे म्हणूंक ना. दोनूय हात नितळ. आनी ते पासून तुमची मुदी काजाराची दाव्या हाताक आहा. उजव्या हाताक ना. दाव्या हाताक. तो हात बुरसो जालो. हे दवळलो लग्नाचो संस्कार तुमी घेतला. दाव्या हाताक मुदी गेल्यार हात बुरसो जालो. हे देवळलो साक्रामेंताची मुदी थंय आहा. कितें जाता घेवंक. आमच्या मनांत ती बायस थॉट्स आहात. दिस इम्प्युअर हँड. नो पार्ट ऑफ द बॉडी इज इम्प्युअर. वी आर होल
wholly purified by Jesus and we are soaked in his blood. सगळें प्युअर केलां आमकां. सो मातशें चिंतचें तुमी. हांव तुमकां अध्यक्ष दिना पूण हांव तुमचे मुखार हें ऑप्शन घालता. नो हें ऑप्शन घालता हे भाशेन. थोडे पाद्री आहात हांगा येतात हांवें तांकां बंद केल्यात येवपाचें. जीब गोड जिबेर दी म्हणून बंद केल्यात हांवें. हांव तांकां सांगता तूं म्हजे इगोजेंत येनाकाय. हांवें शिकयल्या ती शिकोवन तूं तरी पोत्ती कोत्ताय हे इगोजेन तुका स्वात ना. दिना हांव येवंक दिना. एक दोग जाण येताले ते भशेन बंद केल्यात हांवें. ती पद्दत तुमी सांबाळची बरे भाशेन with all respect, due respect to Jesus Christ, who is our Redeemer and who is our brother. And that reminds us of the incarnation, mystery of incarnation. His flesh and our flesh becomes one. A great mystery that I preach today. हे मनान धरून बरे भाशेन तुमी कमुन्यांव घेवचो अशें म्हूण मागता. आतां कितें जाता हांगा पावटीचे पावटी नवो लोक येता. आमचो लोक जाणा सिओलीचो लोक जाणा सारको आनीक हांगा सदांच येता तो लोक जाणा. पूण नवो नवो लोक येता तांकां खबर ना. त्या पासत हांव सांगता म्हणजे पादिकार सदांच तेंच सांगता. सांगतलो हांव सारकी जावं पासून सांगतलो. तें कितें इगोजीची शिकोवण ती म्हजी शिकोवण न्हय. हांव ती वेव्हारांत घालता इतलेंच. थोडे पाद्री वेव्हारांत घाली तांकां पडलेलें ना कांयच पडलेलें ना. पूण हांव एक बरो गवळी कसो म्हाका जाय तुमी बरे भाशेन वांटो घेतलेलो. देवाक मानता तसलें मनशांक मानता ते भशेन आनी पवित्र सभेक मानता तसलें. हांव फादर एलेक्झांडराक बरें सावंड येता ताच्या नवे सुवातेर. आनी तेच भशेन आमचो भाव रोशल आहा तो आगोंदा आहा थंय ताका बरें ताच्या म्हयन्यारपणांत हांव येता. उबी रावया. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बायगियोंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणें. बायगियोंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विस्मितां आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका बागेवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या धरून दुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळक जेजू तुजे विनवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका बोदतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवशान रावता. बायकोंत हातून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दौडलीरपण आनी उपद्रे म्हजे हुस्के आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुड्यान घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळोवन घे. तुका जाय तें हे वेळार बायगोंत आंतोनीच्या मुखार घाल.
ओर चोरयांच्या बायग्यो तातून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनय पूण तांकां सदांच पावोवंक तूं राजी आसाय. तूं तुजे पदवेदार मजतीन हे काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक सोताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनंती कोर. आमेन. तुमी पळयतात आमचो साकिस्तांव हे वाटेन येता. हे आमी दार बंद केलां कित्याक आतां म्युजियमांचो वावर सुरू जावपाचो आहा आनी ते म्युजियमाचे एक्सपर्ट ह्या दिसांनी येयत आहात. आमी सोमतेंच दार बंद केलां. सगळे मागीर हे वाटेन हाडटले हांव. आनी तुमी अरे ह्या आनी कितें त्या वाटेन दार आहलोलें ना, ते म्युजियम जातलो. ते पासत इगोर्ज्यो आहात जांची साक्रिस्ती फुडल्यान आहा आनी तुयें साकिस्तांव सगल्यो वस्तू घेवन येता. कोण डिस्ट्रॅक्ट जायना आनी हांगाय कोणें डिस्ट्रॅक्ट जावचें न्हय. तो मोदें चडटा देंवता म्हण कितें गरज पडल्यार वचचें पडटलें. ग्रेस चर्चींत आवर लेडी ऑफ ग्रेस चर्च मारगांव हे भाशेन आहा, फातोर्डा ते भाशेन आहा, मायणा कुडतोरी ते भाशेन आहा. ते नव्यो इगोर्जो तांची साक्रिस्ती पाटल्यान आहात आनी तुयें साकिस्तांवान घेवन येवंक जाय. आमची बरी आहा, सायडीक आहा. ते पासत हें तुमी समजूचें. तो कित्याक चडटा, तो कित्याक देंवता, आमी डिस्ट्रॅक्ट जाता. ट्राय नॉट टू गेट डिस्ट्रॅक्टेड. सदांच पळयता थिंगा आतां कॉरिडरांत आहात. हांव केन्नाय वयर पासार जाता रोखडी वयर पळयतात. वयर पळोवपाक तुमी थिंगा बसूंक ना. तुमी पळयतात टी व्ही घातल्या तुमकां ताचेर पळयात. ही तकली आलोयतात सगलें पळोवपाक. डिस्ट्रॅक्शन. आय डोंट नो हाव यू कम हियर विदावट कॉन्सन्ट्रेशन. यू कॉन्सन्ट्रेट ऑन दी ऑल्टर, नॉट हियर डिसायड कोण उबो रायलो थिंगा चोयता, थिंगा देंवलो थिंगा चोयता. ना, यू कॉन्सन्ट्रेट ऑन द युक्रिस्ट. हांगा थिंगा पळोवपाचें न्हू. हें सांगल्यार तुमची आपशींच तकली घुंवता. दीस इज डिस्ट्रॅक्शन. डिस्ट्रॅक्शन वेन यू कम टू प्रे, कॉन्सन्ट्रेट ऑन गॉड. आनी जाल्यार कित्याक उपकारता सगलें तकली हांगा थंय आलोयली जाल्यार. हें तुमकां हांव सांगता कित्याक बरे भाशेन तुमी वांटो घेवंक जाण जावं. सांत आंतोनीच्या मानाक आमी गायन घेवया. U25 पेज नंबर 243. U25. सांत आंतोनी भोगता वेंग्याचे कुडीच्या तुज्या ग्रोतार खेळटा बाळोक जेजू राजा. तुज्या ग्रोतार खेळटा बाळोक जेजू राजा. बाळोक खेळटा म्हणून सांतान घाली दिमी समरण प्रार्थन कोरी भक्ता सांत आंतोनी. समरण प्रार्थन कोरी भक्ता